मनात कसलोच स्वार्थ दवरिनासतना पक्षाचे काम करीत रावपी कार्यकर्त्यांक पक्ष सदांच मुखार व्हरता म्हूण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर उलयला। सांखळेच्या भारतीय जनता पार्टीन खासदार विनय तेंडुलकराचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडिल्लो। गौरव सुवाळ्यात खासदार विनय तेंडुलकर हे उलयलो। RDX गोवा खातीर सांखळेच्या निलेश परवार। पार्टी मागीर हांव आंदोलनांनी वतना खासदाराच्या तोंडाक काळ्या बातमी भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष कोण जाल्यार तो विनय भैय आसतलो आनी ताज्या उपरांत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचें काम हे योगायोगान खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत गेलें। म्हाज्या सौभाग्यान पार्टीन म्हाकाय जबाबदारी दिली तेंच्या पावलार पावल धरून पार्टीचे युवा मोर्चाचें काम करपाक आनी ताज्या उपरांत हांव पळयता की ते प्रदेशाचे अध्यक्ष आसतना सेंट्रल युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष जावपाचो मानूय बी म्हाका मेळ्ळो हें म्हाजें सौभाग्य। म्हणटा तशें तांच्या लिडरशिपी सकयल युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आनी राष्ट्रीय युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष जावपाचें काम मेळ्ळें की तांच्यांनी केल्ली आंदोलनां वेगवेगळी आंदोलनां आसतलीं। ह्या आंदोलनांनी सगळ्यात अग्रेसर जाका म्हणटा आमी सगळ्यात एकदम फुडें म्हणजे कितेंय तरी जाल्यार जाता बट पार्टीचें काम फुडें पार्टी प्रथम ह्या दृश्टीन म्हणजे वेळच्या वेळी तांकां तांच्या सावड्ड्या मतदारसंघांतल्या जनतेन 2 फावटी भरघोस प्रतिसाद दिलो। 2 फावटी ज्या पद्दतीन म्हणजे फक्त भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी आसा की त्या पार्टीत कोणूय पार्टीचो अध्यक्ष जावंक शकता। भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी आसा त्या पार्टीत कोणूय आमदार जावंक शकता। भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा की त्या पार्टीत कोणूय राज्यसभानी खासदार जावपाक शकता। हे परत एकदा विनय भाईच्या वयल्यान सत्य जाल्लें आसा। ह्या दुसऱ्या पार्टीन केन्नाच जावचें ना। म्हणजे तुम्ही केंद्रांतलो आत्ता जाल्लो बाब राहुल गांधी हांव तांचें अभिनंदनूय करता आनी त्या बरोबर बाब राहुल गांधीच्या अंडर सांगता की तुमी आयज पर्यंत तो इतिहास काडून पळयात काँग्रेसीचो की त्यांचो जर अध्यक्ष कोण आसत पार्टीचो जाल्यार तो गांधीच आसतलो। आता फुडें कितें करता म्हाका खबर ना पण आता तरी राहुल गांधी आसा हे निश्चित आसा। फुडें कोण जातलो व तांकां विचार करचो पडटलो। पार्टीन खूब मोठो केलो एक सामान्य कार्यकर्त्याक मोठो केलो। हांव केन्नाय पळयता खूब कार्यकर्ते येतात आपल्याक ह्या मंडळाचेर घालूना आपल्याक मंडळाचेर सेक्रेटरी करूना खंयचे डायरेक्टर घालना कॉर्पोरेशनाचेर कशें आसता की आमी म्हणटात गांवांत कोणी म्हणटा पयलींची मंडी एक कापडान ती बायल म्हातारी जायना अशी कितें तरी म्हण आसताली। जो कार्यकर्तो आसता तो पद दिलो म्हणून मोठो जायना। खरे कार्यकर्त्यान पक्षाचे प्रामाणीकपणान काम करीत वचपाचें। खंयची गोष्ट मेळची ना खंयची गोष्ट मेळटली हेचो कांयच विचार करीत आसता जर पक्षाचें काम करीत जाल्यार तो पक्ष ताका निश्चितपणे ताचो विचार करता आनी पक्ष अशे सामान्य कार्यकर्त्याक फुडें काडटा। काम करता करता आमी केदें व्हडलें जालें पार्टीन आमकां केदें व्हडलें केलें तेंच आमकां कळ्ळें ना। कारण गोंया भितर दोगूच जाण मनीस अशे आशिल्ले ते आमच्या दोळ्या फुडें आमी आदर्श दवरून आमच्या कामाक आमी सुरवात केली। ते म्हणजे आयचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक आनी गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर हे दोग जाण आमचे कडेन आदर्श आशिल्ले आनी तेंचे कडेन पळोवन आमी ह्या पक्षाचें काम सुरू केलें आनी काम करता करता आमी केन्ना मोठे जाले आनी पार्टी केन्ना मोठी जाली कळ्ळी सुद्दां ना। पक्षाक इतल्या कमी वेळान पक्ष म्हणजे 2-3 वेळा गोंयांत सत्ताधारी पक्ष जावप दोन्ही खासदार येवप तिन्ही राज्यसभेचो खासदार मेळप हे अवघ्या थोड्या काळात हे जालें इतलें की कार्यकर्त्याच्या परिश्रमामुळे। आणि त्यामुळे कार्यकर्त्याचे प्रतिनिधित्व जे आसा म्हणजे कार्यकर्तो कसो तर आम्ही वोट दाखवले कार्यकर्तो म्हणजे विनय तेंडुलकर हो कार्यकर्त्याचे प्रतीक आसा आणि त्या प्रतीकाचो तुम्ही आज सत्कार करा ते म्हणून आमचोच आम्ही सत्कार करून घेता अशें म्हाका तरी दिसता। आणि त्यामुळे करता 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 एक 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 बरे कार्यकर्ते जाका खरोखरूच समाजाचे भान खरोखरूच राजकारण कशें जावचें बरें राजकारणाची हें आशिल्लें ते हातूंतल्यान अशे शेकडो कार्यकर्ते शेकडोचे हजार जाले हजारांच्या लाखा कडेन पावले आनी एक सगळे संघटनेच्या माध्यमांतून एक घट पक्ष आणि त्यामुळे तांकां ही सगळी सत्ता मेळ्ळी।